म्हणजे कितें फकाणां चल्लें म्हणून म्हाका कांयच कळना. इतर दोनूय येतेर दोनूय पार्टींचे ऐकले तेंचे काही मर्यादा आसात तेंच्योय काही मर्यादा आसात म्हाज्यो कांयच मर्यादा ना. बरोबर. कारण म्हाजो कांय स्टेक ना भितर मायनिंग. दोनूय उलोवण्यांसून सगळ्या सरकाराचेर बोलता. जे लोकांनी 500% प्रॉफीट ह्या मायनिंगचेर घेतले न्हय त्या लोकांक तुमी बेलआउट कित्याक करतात म्हाजो म्हणणें. कोणूय आसूं ते मागीर ते तेचेर कांय उलोवपाक तयार ना. आमी सरकाराचेरच ब्लेम करता. पण ज्या लोकांनी 500% प्रॉफीट घेतले न्हय तांकां भितरले थोडे पयशे भायर काडपाक कितें दुख्ख आसा. पयलीं तेंचो वेगळो हे मार्केटिंग करणाऱ्याचे पैकी बिझनेसाचे डिपेंडंट एन्सिलरीचो भाग म्हणजे हो त्याच मायनी कडेन उरतात ते म्हणून तांकां सांबाळप ही जबाबदारी पयली सरकारची नंतर पयली जबाबदारी खंडवाल्याची. हे म्हाजेर अवलंबून आसा आनी म्हाजो सगळो माणूस आसा तो थंय पावण्याचें काम करणारे डिपेंडंट एन्सिलरी आसात हांकां वाचप आनी कामगारांक वाचप ही पयली जबाबदारी जी आसा ही खाणवाल्याची आसा. त्या खाणवाल्याच्या जबाबदारी पासून खाणवाल्यांक आमी पूर्णपणे मोकळीक दितात आनी केवळ सरकार कडेन बोट दाखयतात. तुमकां दिसता की तुगेले एवरीबडी इज लेटिंग मायन ओनर्स इजी सारकें इजिली तांकां सोडटात हे रमेश बाबाचो मुद्दो. पळय हांव इतकेंच सांगूं शकता की शेवटी एक मायन ओनर जो पळय आसा तो एक व्यापारी. खंय ताका रिटर्न दिसतलो पळय आपल्याक रिटर्न मेळटलो थंय तो पयशे लायतो ताका तुका सांगपाक गरज ना. आतां तो हांगा पयशे कित्याक लायना ताजेर आमी जर एक मिनट विचार केल्यार हांव उलोवंक सोदतां. हांगा ताका दिसना कितें रिटर्न येतलें म्हणून तो पयशे हांगा घालिना. तो आनी खंय एक्विजिशनां करता किंवा ते पयशे आनी खंय इंडस्ट्रीक घालता किंवा आनी कितें करता. पडटा तुमकां. आतां जर ताका दिशिल्लें हें बेगीन सुट्टलें प्रॉब्लेम आनी कितें तरी हातून म्हाका फायदो मेळटलो. आतां सगळ्यांची मनस्थिती अशी जाल्या की एक 3-4 वर्सां कांयच जावचें ना. हांव भितरलें उलयतां आनी तांकां अशें दिसता कदाचित की हांगा आमकां रिटर्न मेळचो ना. यू आर सेइंग दॅट अशी परिस्थिती भितर तांकां आदार करप इज अगेन्स्ट युअर बिझनेस फंडामेंटल्स. दॅट इज दी नॉर्मल प्रॅक्टीस ऑफ बिझनेस नो. I am not talking of ethics. I am talking pure economics. Pure economics. Ethics गेले त्याला लावपाक. हांगा पूण ते हे भासा भितर हे जे पळय बाबडे मरता ताजेर कोणे तरी स्टेप घेवंक जाय न्ही. पण एक आतां पळयात वाय वी आर प्लेइंग अ ब्लेम गेम. मिलवानी तुम्ही दोन गजाली विचारल्यात. ते कोणी तरी हे करप म्हणजे थंय एथिक्स येवपाक लागले. म्हणजे एका बाजून तुम्ही एथिक्साचो आग्रह धरतात मायनॉरिटीच्या पण एथिक्स ना प्युअर बिझनेस. हांव एथिक्स उलयना प्रोफेसर साहेब प्लीज अंडरस्टँड. गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज अर्न 50,000 crores in last 5 years. आसा तो गव्हर्नमेंटाचे फिगर्स आसा. गव्हर्नमेंटाचे आसा पण आमी मायनवाल्यांनी जे 15,000 कोटी नेट प्रॉफिट 2010-2012 पर्यंत जे जोडले ना तेचेर आमी एक शब्द उलयना. जे 500% प्रॉफिट तेंचे जाता 500% एकय बिझनेस जगान खंयचोच कोणाक दिना. आनी कोण खंय इन्वेस्ट करून तुम्ही हार्डली 700 crores इन्वेस्ट करतात आनी त्याच्यामुळे हे जातात. दुसरी गजाल अशी हांव सरळ आतां प्रमोद विचारता. पळया गोवा दमण दीव एबोल्युशन ऍक्ट 1987 हाडलो. कोणी अपोज केलो मायनी बंद करपा खातीर नासलो. इट इज टू इंट्रोड्यूस भारतीय MMDR 1957 चो कायदो ब्रिंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. मायनी खातीर तो बिल पास जाले. चॅलेंज कोणी केले मायनवाल्यांनी केले. खणी बंद करपा खातीरचे नासले ते खणी चालू दवरा बट नॉट कन्सेशन बट लीज म्हणून. थंय ताबडतोब तुमी प्रॉम्प्ट जाले चॅलेंज करपाक. थंयसर ते तुमच्या विरोधी हे केल्या नंतर तुम्ही सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गावले. आजच्या घडीक 1 वर्ष खण बंद जाता हे सफर जाता तर खणवाले अजूनही आपलो लॉयर सुप्रीम कोर्टात कित्याक धाडिना. तुमचे मत घ्या. तुम्ही दोन्ही बाजू ऐकले. रमेश बाब म्हणतात मायनॉरांचेर घालतात ते म्हणतात की सरकारान 50 कोटी व्हेल्या. तुमचेर जेन्ना ही परिस्थिती येता तेन्ना तुम्ही ह्या एकूण गजाली कडेन खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात. तुमकां कितें दिसता की सरकारान आदार करचो काय मायनॉरांनी आदार करचो. सरकार हे आधार ऑलरेडी चालूच आसा. भितर मायनॉरांनी आधार घालचो. कारण मायनॉरांनी आधार घातल्या उपरांत खंय तरी बँकेक कितें रिलीफ आमकां दिवंक म्हटल्यार खंय तरी स्टेबल जावंक शकता आमी. म्हणून आमी एक असो मुवमेंट केलो की गांवागांवांत जी आमची कमिटी आहा तांकां सांगलें की तुमी एक असो ठराव धाडा की कितें तरी हितून रिलीफ मेळोन बँकेचे खंय तरी कितें तरी थारलें. कारण बँक ही 16 लाखाची गाडी आहा. सादी गोश्ट न्हय. आनी तिची गाडी हाडटलो जाल्यार रिणां करून गाडी हाडल्या. आयज एक दागिने जर गांडोवले एके बँकेसून खंय तरी फ्रेंडाक किंवा सोयऱ्याक गव्हर्मेंट सर्वंट जर आसा किंवा खंय तरी प्रायवेट तेजी सॅलरी सर्टिफिकेट लावन दुसऱ्या बँकेन तिसऱ्या बँकेन अशें करून एक नॅशनलायज बँकेन एक यूज 1-2 लाखाचो एमावंट करून आमी त्या बँकेन घालून तेजो जो DD आमकां तेजेर आमी गाडी हाडल्या. बरें गाडी हाडली म्हणून जायना. परत रोड टॅक्स आसा, इन्शुरन्स आसा, एक्स्ट्रा परत आहा.
परत एक भितर एक्सिडेंट रोकडो जाता खुबशे गोष्टी म्हणजे हेतूनसून आमी जे सावरल्या जो मुवमेंट आमी गाडी चलयल्या आमी आयज जो एक लोड भरलो किंवा आमी जे रस्त्यार जाता खुबशे अडी अडचणीसून सावरल्या म्हणजे जो आमकां रेट दिला हो रेट सुद्दां आमकां तितके मर्यादीक नसलो पयलीं. बरें, एक गजाल जी आसा सामकी रमेश बाब, एक तातूंतल्यान म्हाका दिसता तें की द बेजीक प्रॉब्लेम इज देर इज अनसर्टनिटी. सो ह्या अनसर्टनिटी लागून मेलवानी बाब म्हणटा तशें मायनोनरी म्हणपाक शकना की आपूण घालता पयशे जाल्यार कितले दीस घालप हो प्रश्न उरता. दुसरी वटच्यान सरकार ती अनसर्टनिटी क्लियर करना. सो ट्रकवाल्याच्या मनाक हें आसा की बाबा आमी कितले दीस अशें उरपाचें आनी कितले दीस बँको हें करतल्यो. डोंट यू थिंक दिस अनसर्टनिटी हेचें कारण अशें कारण जेंच्यांनी सुरवात केली ना तेंच्यांनीच आतां सामकें सायलंट दवरपाक सुरवात केल्या त्याच्यामुळे अनसर्टनिटी जाल्या. पयली गजाल म्हणजे कितें हेंच्या कडल्यान एग्रीमेंट करा तुम्ही माझ्या कडेन गाडी चलयताले ना एग्रीमेंट करा तुम्ही अशा पद्दतीन की आम्ही तुमकां केसीचो निकाल लागा पर्यंत आम्ही तुमच्या सगळी जबाबदारी घेता. त्याच्यानंतर मागीर तुमच्या कडल्यान प्रॉफिट जे आमी तुमकां दितले खणी सुरू जाल्या नंतर ते आमी हळू ते इन्स्टॉलमेंटान आमी फारीक करून घेतले. ह्या टर्म कंडिशनाकय कित्याक वचना तुमी सादी गजाल न्हू. आता एक गोष्ट हांव सांगता आता आमचे कडेन आसा 10 दीस तर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी घेवन बसतले जाल्यार सुटचे ना. आता 10 दिसा भितर कितें करू शकता ते उलोवया. आता एका घरान दोग जाण ना हांव बेल आउट करिना माझे आयक तरी साहेब 1 वर्ष जाल्यानंतर तेन्ना तुम्ही ना तुमकां माफ करा 1 वर्ष जेन्ना असो इश्यू पडून उरता ना तेन्ना तुम्ही पयलीच सुरवात करूंक जाय आसली. प्रोफेसर साहेब माझे आयक तरी एका घरान दोग जाण जोडटा ताका लागून घर चलता. आता एक चलो नालायक जालो तो दिना कांयच पयशे घरान कितें आमी चूल बंद करतले. दुसऱ्या चल्यान तरी बार उबारपाचो थोडे दीस. आता 10 दीस आसा न्ही आमचे कडेन तातूंत कितें तो दुसरो चल्यान हाडले जाल्यार साल्वार जातले आनी फुडें मागीर आमी भासाभास करया. सरकारान आपोव येता न्ही मिनेरांक बाबा तुमी यो हांगा तुम्ही भितर एक आनी एक अशी गोष्ट एक व्हडली गोष्ट जाल्या जेन्ना आमचो रेट वाडलो किंवा पयलींच्यो गाडयो आसल्यो ह्यो ब्रेकडावन जाताल्यो जेन्ना काही कारणान टाटा गाडी बरी काडली ती मेंटेनन्स आमकां व्हडलेशें न्हू व्हडलें हावजींग हें काडलें. पयलीं येयल्ले दिसा 8 दिसान क्रावन वयतालो वाटेक उरताली गाडी हावजिंगा म्हणटाले खूब त्रास काडले म्हणजे इतके त्रास काडले की ट्रकवाल्यान जितके त्रास काडले पळय तो संवसारान म्हाका दिसता कोणीच काडूंक नासतले. बरोबर काय तर आयज एक झिरो मेंटेनन्स गाडी येयल्या आनी भितर रस्ते बरे आहा साताऱ्यान देवाचे आयज रस्ते बरे जाल्या मायनींग वाठारांतसून. आनी आयज एक जेन्ना मुवमेंट एक जाता 4 पयशे येता किंवा जेन्ना तेन्ना म्हाका दिसता की म्हाज्या भुरग्याक व्हडलें शिक्षणाक घालचो 10वी जावन तेच खुबशे पात्रांवांनी केल्लें आहा की व्हडल्या कॉलेजींनी व्हडल्या इन्स्टिट्यूशन जे आसा थंय भुरगे डोनेशन दिवन भुरग्यांक घातलेले आहा. आयज परिस्थिती ती एक मोठी जाल्ली आसा की भुरग्यांक आयज अर्धवट शिक्षण सोडचें काय कितें करचें ते फीज फारीक करपाक फी व्हडली. जर आयज ह्यूज एमावंट येता तो एमावंट येता असो फलगां कोणी मारूंक ना आयज प्रत्येकाचे तुमी दारार वचून पळया खंय ना खंय तरी भुरग्याक आपल्याक 10th जावन 12th जावन किंवा खंयच्या टॅक्निकल स्कुलान खंयच्या व्हडल्या स्कुलान ऑलरेडी बेळगांव किंवा कोल्हापूर ह्या सिट्युएशनाक घातलेल्या. इवन आयज 5वी पर्यंत भुरगे कांय पात्रांनी कांय म्हाज्या मित्रांनी आंबोले व्हरून इस्कॉलांक घातलेले आहा. आयज तेजें कितें. म्हाका एक गजाल सांगात मेलवानी बाब, आमी एक बातमी केल्ली की हांगा परिस्थिती अशी जाल्या जॅपनीज गेले आनी आतां तुमगेले चायनीजूय ऑफिस बंद करून गेले. अशी परिस्थिती भितर तुमी बिझनेसाची फ्युचर कशी पळयतात. पण हांव खरें उलोवं हांवें ऑलरेडी दुसरे कडेन इन्वेस्टमेंट केला आनी आमच्या स्टाफाक सुद्दां ट्रान्सफर केला. थोडे भुरगे गेले थोडे वचपाक आसा कळ्ळें न्ही. कित्याक म्हाका स्वता दिसना हांगा 3-4 वर्सां कितें जातलें. आतां म्हाका ट्रकांचो प्रसंग येवंक ना कित्याक ट्रक म्हजेत मशिनरी म्हजीत पूण म्हाका इतको तो प्रॉब्लेम येवंक ना. आनी जर बाकीच्यांनी तशें जर केल्लें जाल्यार हो प्रॉब्लेम आतां उबो रावपाक येवचो नाशिल्लो. पूण आतां एक गजाल खरी की जॅपनीजूय गेले आनी चायनीजूय गेले परत येवप कठीण एकदम कठीण. कारण की तांच्यांनी वचून दुसरे कडेन आपलो रिक्वायरमेंट पूर्ण केलो न्ही. ते काय रावचे ना आतां गोवा चालू जातलें मागीर आमी आमची मिल चलयतले अशें कोण रावपी कोण ना. ते आपले मिल चलयता 24 वरां तांकां मटेरियल जाय. अशी परिस्थिती भितर इकॉनॉमिक एक्टिविटीची कितें. इकॉनॉमिक एक्टिविटीची हेचे सगळी जबाबदारी आसा. हांव सरळ सांगता जशी सरकारची आतां आमी म्हणटात ऑब्लिगेशन म्हणून जबाबदारी पूर्णपणे सामकी मॅन्डेटरी खाणवाल्यांची असली. आता ह्या परिस्थिती भितर ट्रेडर्स गेले ना तेन्ना आता मुखार या इकॉनॉमिक एक्टिविटीची फ्युचर कितें कशें करता तुमी. आता मूळ ताड सगळें सोडून
येदीशी खाणयेकच फक्त लक्ष केंद्रीत करतात तशें करप ना नाल्यार तुमी तुमचे प्रॉब्लेमचे सोल्युशनच तुमकां गावचें ना म्हणजे म्हाजें सतत म्हणणें आसा की 100 रुपयाच्या रेट प्रमाणे घेणारे फायदो 5000 टनाचो फायदो घेतात आणि आज तुमी हेंकां पयशे दिवपा खातीर वाचोवपा खातीर ते जालें ती तो मुद्दो जालो रमेश बाब मेन मुद्दो आता कितें तो मरता आणि मेन ताका मुद्दो कितें कितें आता मरताना आता रमेश रिलीज बाब, करा मेन ना मुद्दो असा पॅकेज की हांगा आता package ट्रेडर्स release गेले करा. हांगा ट्रेडर्स गेले आता कळ्ळें ना की पॅकेज आता हांगा रिलीज करा चायनीज गेले हांगा Better जॅपनीज late than गेले never. फाल्यां समजा उद्योग सुरू जावपाची परिस्थिती आयली बेटर लेट दॅन नेवर पयलीं हेंकां सर्वायव करा आणि मागीर जपान आणि चायनाच्या बाबतीतले मार्केटचे रिस्टोरेशनचे आमी तेचेर विचार करूया तेच हांव म्हणटा न्ही पण- प्रोफेसर साहेब सरकारान कितें तरी 2 दिसां भितर करूं येता ते सरकारान एका दिसा भितर मायन वाल्यानी फाल्यां करूं येता हांव तुमकां आतां एक सादें उदाहरण तुम्ही दितां. म्हणता ना म्हजो वेळ सोंपला तुम्ही म्हणता सरकारान करपाचें तुम्ही म्हणटात मायनवाल्यान करपाचें जरूर. तुम्ही कितें म्हणटात लास्ट सांगात आयज जी सुप्रीम कोर्टान केस घातल्या जी केस घातल्या केस घालतना हेच्या पयलीं विचार करूंक जाय आसलो की बाबा आपूण जेन्ना केस घालता तेन्ना हेजो परिणाम कितें जातलो काय कोणी करपाचो विचार मिनरल फावंडेशन जेन्ना गोवा फावंडेशन. गोवा फावंडेशन जेन्ना केस घातल्या हेणी सुद्धा विचार करूंक जाय सगळे पर्यावरणवाद्यांनी विचार करपाचो पर्यावरणाने विचार करूंक जाय की पहिली सुप्रीम गजाल कोर्टान म्हणजे केस घालताना सुद्धा विचार सगळेच सरकाराच्या माथ्यार मारूंक जायना सरकारच्या माथ्यार मारिना तुम्ही विचार केलो ना आमी विचार न्हय 54 मिलियन टन हे काडटा आसतना खंडवाल्यांनी विचार करूंक जाय आसलो आमी कितें धुमशाण घालतात ते आणि जर ते धुमशाण घालून नासलें जाल्यार इच्छा नासली इतकी पडटा. वर्सां 60 वर्सां कोणीच काय करूंक हे नासलें पडटा च्या कमिशन येयलें जो बिझनेस जालो 54 टन मिलियन टन हांव म्हणटा बिझनेस जालो हो कोणी केलो हो सरकारानच केलो न्हू केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारानच केलो ऐका सांगता हांव सांगता जो माल गोंया इंडिया भायर गेलो एक्सपोर्ट जालो माल तेजो सगळो टॅक्स सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी गोवा गव्हर्मेंटान घेतलो सगळो टॅक्स घेतलो सो भितूर दोनूय सरकाराय भितूर माग आहा किंवा जे मायन ओनर आहा मायन ओनरांनी जोडले आमची परिस्थिती कितें आहा ती आमकां खबर आहा सध्या सगळ्यांनी पुअर परिस्थिती आमची आसा जर सगळ्यांनी जोडले तिनूय मनशांनी जर जोडले सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटान आणि मिनरांनी जोडले 500 पटीन मिनरांनी जोडले. तिगांनी आणि तुम्ही म्हणतात की पर्यावरणवाद्यांनी तुमचो विचार केलो ना पर्यावरणाने आमचो विचार कितें केला जर सुप्रीम कोर्टान केस घालता बाबा हेजे तात्पर्य कितें जातलें आनी हेजें सोल्युशन कितें जातलें आनी ह्या लोकांचो विचार कितें जातलो हेजो कित्याक विचार करूंक ना म्हणून तिनूय हेजेर तिगांनी एकी कडेन येवन तिगांनी हेजेर सोल्युशन तरी काडचें हांव इतल्याचें थांबता कारण म्हजो वेळ सारको सोंपला मागीर खूब बरी चर्चा जाल्या ती मागीर सरकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसूं मायनोरांच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसूं किंवा पर्यावरणवादाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसूं खंय तरी निमाणे जो मनीस डिपेंडंट आशिल्लो ताजें इतलेंच म्हणणें सगळ्यांची इगोज बरे आहा सगळ्यांची केसी बरे आहात पण मनीस जेन्ना उपाशी मरपाक तेकला तेन्ना बेगीन कितें तरी करात आनी बेगीन कितें तरी हाजेर सोल्युशन हाडात इतलोच सगळ्यांचो आवाज आसा म्हाका तुमी तिगी जाण आयले आनी मांडली ही भुमिका थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार